युथाची डिक्लेअर करपाक येयल्ले आसा न्हू. आयज पळोवंक गेल्यार काँग्रेस पार्टी ही त्या पार्टीक इतिहास आसा, हिस्ट्री आसा. आमचे इंडियाक इंडिपेंडन्स दिवपाक सुद्दां काँग्रेसचे खूब हातभार आसा काँग्रेस पार्टीचो. तशेंच गोवा सुद्दां हे करपाक पोर्तुगीज खुबशे हातभार दिल्लो आसा आनी तितून आमकां इंडिपेंडन्स दिल्लें आसा. अशें आमचे हिस्टरी म्हणटा हिस्टॉरिकल अशें हे केल्लें आसा आमकां इंडिपेंडन्स दिवप. अशें ह्या पार्टीन आमकां हे दिल्लें आसा. हे आतांचे बाकीच्यो सगळ्यो पार्टी आसा तांकां तितके म्हत्व ना, कित्याक तेंच्यांनी जे पार्टी आहा BJPचे ते म्हणटा सगळे, मात तेंचे कितें पळोवंक गेलें ते खंयचें भाशण सुद्दां दिलां ते काँग्रेसचें नांव घेता आनी भाशण सोंपता सांगता काँग्रेसचें नांव घेवन सोंपयता आनी ते म्हणटा आमी काँग्रेस मुक्त भारत करतले म्हणून. जो पर्यंत आमी आसा काँग्रेसचे कार्यकर्ता, आमचे यूथ प्रेसिडेंट आसा आनी तुमी आसा तेन्ना तशें काँग्रेस मुक्त भारत हे कशेंच जावचें ना ते सांगता. आयज मातसो लेट जालो आमकां हांगा, ते खातीर तुमकां माफी मागता. आमचे मदीं आयज यूथ प्रेसिडेंट आसा वरद माडोळकर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आहा विवेक, तशेंच आमचे शाही सारोळकर हे यूथ प्रेसिडेंट. महिलाचे पार्वती नागवेकर आसा आनी आमचे सोशल वर्कर दत्तराम पेडणेकर. तांकां सगळ्यांक जाता सदांच फुडें आसता. फाटीं दर आतां ह्या पॅन्डेमिकान जेन्ना कोरोनाची सेकंड वेव येयली तेन्ना सुद्दां आमचे वरद माडोळकर हे प्रत्येक आनी BMC सुद्दां प्रत्येक घरान सुद्दां हेल्प करपाक वयता, ऑक्सिजन वाटपाक वयता. कित्याक आमचे हे सरकार आसा तेंचे कडेन हे मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी ऑक्सिजना खातीर खुबशे लोकांचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. पण आमी सगळ्यांक वचून हेल्प केला. तशेंच आतां हे जेन्ना पावस पडलो, फ्लड जाले तेन्ना सुद्दां आमची यूथ फुडें आहले, युथान गेला आनी तांकां खंयचे फ्लड जाले फ्री डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आसा आनी खूब अशें हेल्प केल्लें आसा. ह्या खातीर यूथ फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आसा, हे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन मेन स्ट्रॉंग जावंक जाय. ते स्ट्रॉंग जाले काँग्रेस स्ट्रॉंग जातली. त्या खातीर आयज आमी हांगर जमला तेची आमी कमिटी काडटले हांगर आनी ते कमिटी शिवोले ब्लॉक कमिटी यूथ कमिटी म्हणटा ती काडटले आनी त्या हितून आमी काँग्रेस स्ट्रॉंग करतले हांगर. फाटले हेका जेन्ना इलेक्शन जाल्ले म्हणजे आमचे लोकसभेचे फाटले जेन्ना मोदी येयलो तेन्ना सगळे फोटोन हे केल्ले, कोणाक म्हटलेले एफसीन येवंक ना आनी प्रत्येकाच्या अकाउंटान 15-15 लाख येतले म्हणून सांगले. म्हाका खबर ना कोणाच्या अकाउंटान येयला, तुमचे येयला तुम्ही सांगचे कोणाचे. अशें वोटींग कोणाकडून हे सत्तेर येयला. तशेंच गोंयान सुद्दां तुमकां खबर आसा गेल्या इलेक्शनाक जेन्ना आमचे 17 आहले तेन्ना हेंच्यांनी बाकीच्या लोकांक घेतले आनी कशें सरकार केले तुमकां कळना. मेजॉरिटी म्हणटा ती आमची आहली, मात हे फाटल्या दारांसून येवन हेंच्यांनी सरकार केला. ह्या खातीर आतां जेन्ना आमी आनीक 7 म्हयन्यांनी इलेक्शन आसा त्या खातीर सगळ्यांनी आमी एकठांय जावंक जाय, युथान एकठांय जावंक जाय, तशेंच महिलांक जावंक जाय, सेवादळ जावंक जाय. बाकी सगळ्यांनी एकठांय जावन हांगर हे शिवोले आमी काँग्रेसचो सीट हाडूंक जाय. आयज तुम्ही सगळे येयला हांगर, तुम्ही सगळे काँग्रेस प्रेमी म्हणा, काँग्रेस आमच्या हितून म्हणून येयला आनी म्हाका खात्री आहा तुम्ही अशेंच फुडें कॉपरेट करतले आनी येता ते हे इलेक्शनाक आमकां हांगर काँग्रेसचो सीट निवडून हाडटले. हांव आतां मागता आमचे वरद माडोळकर आदी आमची एक स्टार्टींग करूया, आमी दिवली पेटोवया. तर हे 3 गोष्टी पळय हांवें सांगला ते फकत तुमकां सांगपाक की BJP सरकार करता कितें. काँग्रेसाचे केन्नाच आतां मुणकार एक्ट, टेनन्सी एक्ट हे काँग्रेसाचे कितलेच बेनिफीट जाला सगळ्यांक. कोणाच्या मदेकात कुफुसांव जावंक ना. आतां हे येता ते काळान कुफुसांव जावपाच्या इलेक्शना खातीर भूमिपुत्र बिल पास करूंक सोदता ते एब्सोल्युटली रॉंग. ओनली एन आय वॉश टू इलेक्शन्स. तर मागता आमचे सगळे युथा कडेन शिवोली मतदारसंघात सगळ्यांनी उलयले. हांव चड शिवोली मतदारसंघात उलोवंक सोदना, फकत तुमकां हे 3 पॉयंट दिलाय. एक म्हणल्यार ते खेल रत्न चेंज केला
ध्यानचंद खेल रत्न म्हणून घातला. नरेंद्र मोदी ट्वीट कोत्ता आख्खे देशान के म्हाका सजेशन्स मेवला फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू चेंज द एक्ट, चेंज द अवॉर्ड. तेका हांव विचारूंक सोदता परतून, गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस wants to ask Narendra Modi, the Prime Minister of India, did you not get any suggestions to lower the prices of fuel? Second, आमचे टॅक्स पळय आमी फारीक करता ड्युरिंग नॉर्मल टायम, बिझनेस जाता पळय, धाकटे बिझनेस जाता पळय, तेन्ना आमी फूल टॅक्स भरता, फूल परमिशन्स घेता. आमकां सूट कित्याक दिवंक ना? हे महामारीच्या टायमार आमकां सूट कित्याक दिवंक ना हे क्वेश्चन. आनी थर्ड म्हणल्यार हे भूमिपुत्र बिल पळय पास करूंक सोदता ते कोणाचे फायद्या खातीर? आणि आता तुम्ही पळया, हे पळय मालीक हा आणि बिराडाक रावता पळय त्यांचे मोदेकात झोगडी पेटोवपाची कामां स्टार्ट केला हेंच्यांनी. हे तीन गोष्टी सांगून तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आणि एकदा पत्रकार भावनो थँक्यू, तुम्ही येयले आणि हे सिओली असेंब्ली मिटिंगाक तुमच्यांनी कव्हर केली. आयज सध्या कोरोनाचे हे चलता, पॅन्डेमिक चलता. हे टायमाचेर सगळ्यांचे धंदे बंद पडलेले आसा. टुरिझम इंडस्ट्री हे आमचे गव्हर्मेंट हा हे मदत करिना, हे त्रास करता. पळोवंक गेल्यार आता ह्या टायमाचेर तेंच्यांनी सबसिडी करून सगळे कडधान्य बी दिवंक जाय, पण सगळीकडे वयता थंयसर महागाई वाडला. पेट्रोल खंय पावला तुमकां खबर आहा, तशेंच डिझल वाडले म्हणजे ऑटोमॅटिकली बाकीचे सगळे कडधान्य वाडटले, कित्याक सगळे येता सगळे ट्रकांनी आनी ते डिझल वापरता. असल्या टायमाचेर लोकांक मदत करपाचे हे त्रास करता. आमच्या महामारीन खुबशे लोक गेले, आता जे उरला ते महामारीन ह्या महागायन वयतले अशें म्हाका दिसता. हांव मागता चंद्रकांत सोडणकराक 2 उतरां सांग. हायड्रो काँग्रेसच्या युथाचो ल्हानसोच प्रोग्राम, पूण गोंयच्या फुडाराक गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक लागून खुबश्या दृश्टीन जागृती जावंक शकता. आणि लोकशाही राज्यात जोपर्यंत लोकां मदीं जागृती जायना तोपर्यंत आमी लोक कांय एक्टीव करूंक शकना, म्हणजे मेळोवंक शकना. आयज गोंयच्या लोकांनी म्हाका तरी दिसता डिसिजन घेतलेलें आहा की काँग्रेस शिवाय आमकां गोंयांत पर्याय ना. इलेक्शनच्या वेळार तुमी पळयशात, म्हणटात की गेल्या इलेक्शनाक की वोट्स बीजेपीक सुबेज पडले, पूण आमी दुसरे भाशेन कित्याक पळयना की विरोधी मत पळय ते सुबेज आहा. म्हणटात कितें पळय आमी जिखून येयला म्हणून, म्हणजे लोकांच्या मनान कितें जाता. पण आतां कितें जाता की आमी डिवायड जाल्ले आसा लोक, हे सगळे एकठांय येवपाची गरज आसा. काही प्रमाणात आमी एक विचार करतात, पूण विचार करता आसतना बाबा आमी सत्तेर कशे येतले, आनी लोकशाही राज्यान सत्तेर येता कित्याक की लोकांचें बरें करचें म्हणून. आनी विकास करतलो जाल्यार रस्ते, उदक, पाणी हे जाय. त्याच बरोबर कांय गोश्टी जे आसता, वेलफेअर लेजिस्लेशनां म्हणटात, कायदे बरें लोकांच्या बऱ्याक लागून कायदे करूंक जाय. तशे कायदे हेंच्यांनी कितले केले. लोकां खातीर तुमी कायदे करतात. तुमी फाटल्यान सगळ्यांत पळयलें आसतलें टीव्हीचेर की शेतकरी भाव हे कायदे केले शेतकारांक लागून म्हणून, पूण शेतकरी भाव रस्त्यार पावसान थंडेन त्रास काडटात. कित्याक हे हेतून बदल करा म्हणून तुमी ही लेजिस्लेशनां जी हाडल्यात तिथे. पूण गोंय आयकता, मोदी जर ते आयकता लोकांचो जाल्यार हे शेतकार भाव आख्खे इंडियेभर जर सांगतात की हे कायदे तुमी बदलात म्हणून कितें हाडल्या पळय ते आमकां ना मान्य ना म्हणून, मागीर ते कित्याक बदलिना? म्हणजे डिक्टेटरशीप. आपणाक जाय ते करपाचें, ते आपल्याक केलें की केलें ना, आपण आनी कोणाचें आयकपाचो ना. काही प्रमाणात हांगा गोंयांत आमच्या हेणे भुमिपुत्राची कायद्यान उल्लेख केला म्हणून तो बदल करपाक दिसले ताका. त्याच्या स्वताच्याच लोकांनी मागले
लोकांनी न्हू सकाळच्या म्हणून तांकां वय दिसलो म्हणून तेंच्यानी विनात वचून बदल केला मोही उतराचें. पण हे गोष्टी अश्यो करता जाल्यार आमी गोंयकार लोक अशी खरें म्हणटा गोंयकार लोक आमी तेन्ना जवाहरलाल नेहरून सुद्दां उल्लेख केल्लो की गोवाके लोक अजीब आहे म्हणून उलयनात चड पूण करून दाखयतात. आनी तशी वेळ आज येयल्ली आसा आमी जे आसा ते की हांगा महामारीन महागायेन लोक त्रासलेले आसा. गोंया काही लोक म्हणटात काँग्रेसीन कितें केलां म्हणून. कांय प्रमाणात जर उल्लेख करपाक जाय गोंयाक स्वातंत्र्य दिल्या काँग्रेसी. जवाहरलाल नेहरू तेन्ना मिलिटरी धाडले हांगा पुर्तुगेज लोकांक धांवडायले आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आमकां स्वताची भाशा जी कोंकणी आनी मराठी ती आमकां काँग्रेसीन दिल्या. आमकां स्टेट रूट कोणें दिला काँग्रेसीन. आमी तिसऱ्या दर्जाचे नागरीक आसले युनियन आसली. आमकां पयल्या दर्जाचे नागरीक कोणें केले काँग्रेसीन. हो विचार करात आमचो फुडार खंयच्या पार्टीन घडयला. आमकां लाचार केल्या कांय प्रमाणात रीण काडून सण करता साजऱ्यांनी. आमी लोकांक पयशे दितात आनी रिणां कितली काडटा कोट्यांनी पळयात. हो सरकार रीण काडटा आनी सण साजरे करतात आनी लोकांक पयशे वाडटा. हे खंयच्या हितून बसतात. हो डिव्हलपमेंट म्हणिनात एका डिव्हलपमेंटात तुम्ही पळयात काँग्रेसीन लोकांच्या वेलफेअरचे कितले कायदे पास केले तसे बीजेपीन कितले कायदे पास केले लोकां खातीर. उल्लेख करण्यासारखे आसा तर तुम्ही दाखयात उल्लेख करून बीजेपीन बाबा हो अमुक अमुक कायदे पास केले लोकां खातीर. हांव कोंकणान वताना पूण म्हाका तुमी संदी दिली विचार काय संदी येयल्या की बाबा कांय भुरगे मोजके भायर सरल्यात. कित्याक हांगा दहेजचे वाद आसा. हांगा भुरगे फुडें सरपाक भियातात. कित्याक प्रत्येक गोष्टी हांगा की लोकांक त्रास जातात. आं बाबा हो ना आमच्या वांगडा ना आमकां काम करिनात. पूण लोक मनान धरून आसा. पूण हांव मागता तुमचे कडेन आमी विचार करुया आमच्या भुरग्यांचो फुडार खंय कसो जातलो बरो. लोकांचो फुडार कसो बरो जातलो. ह्या भुमीची गोंयच्या भुमीची उदरगत कशी जातली. खंयच्या पार्टीन बरी हें जातली उदरगत तो विचार करून कायदे एक दोन पार्टी खंयची दुसरी नवीन येयली जाल्यार बाबा कायदे लोकां खातीर बरे कशे जातले कोण करतलो हेचो विचार करात. आनी आख्ख्या गोंयचो विचार करता जसो आमी गोंयची भुमीचो डिव्हलप जावं गोंयांत रावणाऱ्या लोकांचो विचार जावंक जाय ही कोण करूंक शकता. आनी आयज ओवरऑल परिस्थिती पळयत जाल्यार काँग्रेसूच म्हणून काँग्रेस प्रत्येक वेळार काँग्रेसीक मेजॉरिटी आसतना सुद्दां तेंच्यांनी फाटल्या बाजारांत लोकांक आमच्या ओडून व्हरून सत्ता काबीज केलेली आहा. आनी सत्ता काबीज करता आसतना कोणाक फायदो लोकांक पण स्वताक तांकां हो लोकांनी विचार करून जावं. हांव जास्ती वेळ घेना. हांगा मिठाच्या लोकांनी व्यासपीठाचे सगळे हा नाव माफ करा तुमचं नाव घेवंक ना सगळ्याचो हां कित्याक वेळ करता आसतना म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता की वेळ येयल्ली आहा आमची आतां दाखोवन दिवपाची. यूथ फोर्स आसात महिला फोर्स आसात सेवा दल आमचें काम करता हांगा आनी कशें काम करून फुडें सरल्यार ते तुमकां कांय उदाहरणां सुद्दां आसा. म्हणून हांव मागता की आमी आतां एकठांय जावया गोंयकार सगळे आनी आमी आमचो फुडार घडोवपा खातीर आमी काँग्रेस पक्षाक करून सत्तेर हाडुया म्हणून. हे जे सध्या प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसा सेंट्रलाक खूप कितें म्हणटा 60 साल में क्या किया म्हणून. हांव सांगूंक सोदता हे 60 सालान जे काँग्रेसीन केला त्या खातीर तुमी हांगा उबे आसा तुमी हांगा सुद्दां अशें नासले. कित्याक मेन म्हणटा ते काँग्रेसीन इंडिपेंडन्स दिला आनी तेन्ना नाल्यार इंडिपेंडन्स जावचेंच नासलें आजुनूय आमी हेंच्या अंडर आसलेले. मेन सांगूंक गेलें म्हटल्यार आतां सद्या आमचे एक अवॉर्ड आसा तो आमचे नरेंद्र मोदीन नांव चेंज करून आमचे राजीव गांधीचें नांव आसलें तेजेर ते चेंज करून दुसरें घातलां. हांव सांगूंक सोदता हे युथाक आमकां मेन इम्पॉर्टन्स दिता म्हणटा ते युथाक म्हणटा राजीव गांधीन आमचे ते केल्ले आसा. कित्याक मेन म्हणटा तेणें आमकां 18 इयर्स हे वोटींग रायट दिल्ले आसा. पयलीं 18 इयर्स नासले हे आनी आमकां येयले 35 करून 18 टील हे पयलीं 22 हाडले मागीर तेणें 18 हाडयला म्हणजे आनी यूथ भितर येवचे युथाक चड प्रोत्साहन मेळचो म्हणून तेणेन युथाक अशें वाव दिलो. तशेंच आतां पळोवंक गेले जाल्यार हे डिजिटल इंडिया मेन म्हणटा ते हे केल्ले स्टार्टींग केल्ले हे आमचे राजीव गांधीन केल्ले.
तेणेन केले ते टायमाचेर तेणे ATM बीन केले तेन्ना हेच लोक जे आता सध्या आसा सत्तेर हे करताले, निषेध करताले, ऑब्जेक्शन करताले, नाका हे नाका, प्रोटेस्ट करताले. आयज जर पळोवंक गेल्यार ते डिजिटल इंडिया म्हणटा ते आयज जे आसा हे सगळे आमच्या लेट प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधी खातीर आसा आता हे. कित्याक तेंचे विजन हे आसले, तेंचे विजन खूब फुडले. हे आतांचे हेंचे विजन कांयच ना. हे फक्त येता म्हणटा काँग्रेसने क्या किया, काँग्रेसने वो किया है, ये किया है, हेच म्हणटा. फक्त उलयता, कामां काय जायना. काँग्रेसीन दाखोवन दिल्ले आसा, कामां करून दाखयल्ली आसा. त्या खातीर हे येता त्या इलेक्शनाक काँग्रेस सत्तेर येतलीच. हांव मागता आमचे यूथ प्रेसिडेंट वरद मार्दोळकराक 2 उतरां सांगता. सगळ्यांत पयलीं लेट आयिल्ले बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. आमचो फाल्यां यूथ काँग्रेसचो फावंडेशन डे, सो मातशें पणजे ऑफिसान तयारी करपाक उरली आनी मातशें 15-20 मिनटांनी लेट पावले. आयच्या ह्या शेवले मतदारसंघाच्या युवा काँग्रेसच्या मिटिंगेक उपस्थित आमचे शेवले मतदारसंघाचे माजी आमदार तशेंच गोंय राज्याचे माजी मंत्री चंद्रकांत बाब चोडणकर, आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विवेक डिसिल्वा, महिला अध्यक्षा पार्वती नागवेकर, आमचो सोशल वर्कर आणि शिवोले काँग्रेस लीडर दत्ताराम बाब पेडणेकर, सांतांद्रे मतदारसंघाचो आमचो यूथ प्रेसिडेंट साई शारोजकर, हांगा उपस्थित आमचो शिवोले ब्लॉक प्रेसिडेंट रोशन, सगळे पत्रकार भावनो आणि भयणांनो, तशेंच मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित काँग्रेस कार्यकर्ते, युवा काँग्रेसचे कार्यकर्ते. आज ह्या मिटिंगेक हांव पयले सुवातेर हांव रोशनाचें अभिनंदन करता की ही हांगा तेणें आज मिटींग घडोवन हाडल्या आनी आमची जी शिवोली युवा काँग्रेसची कमिटी आसा ती हांगा आज तेंच्यांनी न्यू कमिटी काडून ती आज हांगा आमचे कडेन ते लिस्ट आज दिवपाचें आसा. रोखडीच आमी तांकां मान्यताय दितले. तर खूब आतां वक्त्यांनी हांगा उलयलां आनी सांगलां की गोंयांत तशीच केंद्रांत कितें आज सरकारची म्हणणं लोकांची आज परिस्थिती कितें जाल्ली आसा. कित्याक ज्या पद्दतीन केंद्रांत तसोच गोंयांत भाजप सरकाराच्या राजवटीन जें आज चल्लां, आज गोंय सामके लोक गोंयचे काबार जाल्ले आसा. सेम टायम देशाच्या लोकांचेर आज सगळ्या बाबतीन आज संकटां आयिल्लीं आसा. जावं ते पॅन्डेमिकान जावं, हांगा विवेक बाबान पॅन्डेमिकाचो उल्लेख केलो. कोविड महामारी आयली, फर्स्ट वेव आयली, फर्स्ट वेव येवन ह्या सरकाराक खरें म्हणल्यार खूब कितें शिकपाक मेळिल्लें आनी ह्या सरकारान लेसन घेवपाक जाय आशिल्लें. सेकंड वेवान जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकारान फर्स्ट वेवा पासून कांयच शिकूं ना. खबर आसा हरशी की दुसरी लाट येवपाची आसा कोविडाची, अशें आसतना पासून ह्या सरकारान कांयच तयारी दवरली ना. आनी ह्या सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून शेकड्यांनी हजारांनी गोंयचे आमचे तुमचे सगळ्यांचे जे लागचे लोक आशिल्ले, जावं ती फॅमिली जावं घरचे जावं सोयरे दायरे फ्रेंड सर्कल, ह्या लोकांक आज जीव उडोवचो पडलो. आनी कसले रिजन कितें? ऑक्सिजन नासतना लोक मेले. खरें म्हणल्यार हें दुर्दैव आमचे गोंयकारांचें की अशें एक सरकार लाभलें आमकां जे गोंयकारांक ऑक्सिजन पसून दिवपाक पावले ना आनी गोंयकारांचे गोंयकार मरण पावले. 2017 मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो, केंद्रांत मोदी सरकार आशिल्लो, 2 ऑक्सिजन प्लांट सँक्शन जाल्ले. एक नॉर्थ गोवा, एक साऊथ गोवा. एक जीएमसीन सँक्शन जाल्लो, एक साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्लो. पूण ह्या सरकाराचे म्हळ्यार करप्शनान पसून इतके बुडल्या की खंय तरी हे ऑक्सिजन प्लांट जर थंय सेटअप करता जाल्यार हेंचे जे आतां जे ऑक्सिजन सप्लायर आसा जीएमसीक, जे एक्च्युअल कॅपेसिटी परस नाका तेन्ना ज्या लोकांनी ज्या कंपनीन 3-4 पटीन जास्त जेन्ना ऑक्सिजन सिलिंडर सप्लाय केले, अशा कंपनी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आनी ह्या कंपनीक फायदो जावचो आनी ह्या मिनिस्टराक करप्शन करपाक मेळचें म्हूण ते ऑक्सिजन प्लांट पासून ते सेटअप केले ना. 2017 ते प्लांट सँक्शन जाल्ले आमकां. पूण आज 2021 जेन्ना सेकंड वेव जेन्ना आयली, खरी हे ऑक्सिजन प्लांटाची ऑक्सिजनाची गरज आशिल्ली. पूण त्या टायमार ऑक्सिजनाक लागून लोक
मेले आणि हे खुद्द गोंय राज्याचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राण्यान सांगले की रातचे 2 ते सकाळी 6 पर्यंत लोक मरता ऑक्सिजना लागून आणि हायकोर्टान हेची इन्क्वायरी करची म्हणून. सो प्रश्न असो आसा की हायकोर्टान जर इन्क्वायरी करची जाल्यार तूं आरोग्य मंत्री म्हणून कित्याक बसला? तुवें राजिनामो दिवपाक जाय आशिल्लो, घरा वचपाक जाय आशिल्लो आणि मागीर तुवें हायकोर्टा कडेन इन्क्वायरी मागपाक जाय आशिल्ली की ऑक्सिजना लागून हेची इन्क्वायरी बसोवची आणि कित्याक लागून लोक बेसिकली असो हो सगळो कारभार सरकाराचो. मुख्यमंत्र्याची आणि आरोग्य मंत्र्याची झगडी. मुख्यमंत्री एक फावट वता त्या टायमार आरोग्य मंत्री नासता, आरोग्य मंत्री वता तेन्ना मुख्यमंत्री नासता. सो अशा हेंच्या झगड्याक लागून पर्सनल इगो क्लॅशीस लोकांक बळी दिले आणि हे आमचे दुर्दैव की आमी हे असले सरकार निवडून हाडले. निवडून म्हणले आता दत्तराबाबान सांगले की हे बीजेपीचे सरकार म्हणू शकना कित्याक अर्दे वयर काँग्रेसमॅन आहा भितर. पयलींचे आसा आणि आतांचे आसा जे 10 आमदार आमचे चोरून गेले. 10 जाण म्हण 30 जाण पयलीं रिजायन जावन निवडून आयले तेंच्याचेर. आणि हे जे लोकांक त्या टायमार तुमकां हांव सांगता खरें जो रोल गव्हर्मेंटाचो आशिल्लो तो रोल आमी काँग्रेसीन केलो, युवा काँग्रेसीन केलो. खरें जेन्ना ऑक्सिजनाक लागून जेन्ना लोक मरताले तेन्ना युवा काँग्रेसीन थंय वचून सिलिंडर दिले आणि खरें हांव आमचे कार्यकर्त्यांचें हांव अभिनंदन करता आणि म्हाका गर्वाची गोश्ट, अभिमानाची गोश्ट सांगपाक की आमचे कार्यकर्त्यांनी 8-8, 10-10 दीस घरा वचनाशिल्ले पणजे आमी फ्लॅट करून रावले. जीएमसीन वॉर्डांनी काही वॉर्डांनी कितें जालें थंय लोकांक पेशंटा बरोबर कोण नासताली, थोडे काही पेशंटा बरोबर बायल मनशां आसताली जेंकां ते सिलिंडर व्हरपाक कठीण जातालें. स्टाफ अवेलेबल नाशिल्लो कित्याक पेशंट्स इतके वाडलेले की स्टाफ पसून सारको जाग्यार मेळनाशिल्लो. त्या टायमार आमच्या कार्यकर्त्यांनी कोवीड वॉर्डांनी भितरून सिलिंडर दिल्ले, आपले लायफ रिस्कान घालून. हें काम आशिल्लें सरकाराचें. सरकार थंय कमी पडलो आणि ती जी पोकळी आशिल्ली निर्माण जाली ती आमी भरून काडली. जवळपास 700 वयर सिलिंडर आमी जीएमसीन दिल्या. 700 कितके अशे जवळपास 400-500 सिलिंडर आमी घरा कडेन होम आयसोलेशन पेशंट्सांक व्हरून दिल्ले आसा. हें काम आमी कोवीड टायमार केल्लें आसा. आतां बरें एक कितें मदत जर मेळटली म्हणून ह्या सरकारान कांयच कोविडा टायमार आमकां मदत केली ना. फक्त मोठी मोठी घोशणा केली. केंद्र सरकारान, मोदी सरकारान सांगले 20 लाख कोटी दिता. केन्ना फर्स्ट वेळा सांगलेलें 20 लाख कोटी. 20 लाख कोटी म्हणल्यार 20चेर कितके शून्य आहा तेय कोणाक खबर आसपाना. 20 लाख कोटी म्हणल्यार पूण प्रत्यक्षान जी 15 लाखाची गोष्ट आसा ती आतां 15 लाखाचो उल्लेख केल्लो. जशी 15 लाख जशे कोणाच्याच अकाउंटान पावना आज पर्यंत तशी हे 20 लाख कोटी. कोणें म्हाका हांगा सांगचें तुमचे पैकी कोविडाक लागून कोणें कितें कसली बेनिफिट्स घेतले काय म्हणून. विवेकान हांगा सांगले धंदे काबार जाल्ले, टॅक्सीवाले सोंपले, हॉटेल इंडस्ट्री काबार, शेक ओनर काबार, बारीक मोठे सगळे धंदे काबार जाल्ले. कॅटरिंग बिझनेस काबार जालो, लग्ना रिलेटेड लग्नां बंद पडली, सगळे माटव घालपी कॅटरिंग सगळे बंद पडले. पूण हेका गव्हर्मेंटान कितें मदत केली हांकां? झिरो. कांयच सरकारान हांकां मदत करूना. बँक तर रावना. बँक हफ्ते जालो, म्हयनो जालो की बँक हफ्ते फारीक करपाक जाय बँकेक. सो थंय पसून काय रिलॅक्सेशन ना. आमी प्रत्येक मतदारसंघान आमी तालुका वायज वचून आमी इलेक्ट्रिसिटी बिलांक लागून आमी आंदोलन केलें. बिलां भरमसाट बिलां, वाडीव बिलां आयली लोकांक, ती माफ करची म्हणून मागली. कोविडाच्या काळान जेन्ना लोक घरा उरले, लॉकडावन केले, लोकांक ऑप्शन नाशिल्ले, लोक घरा कडेन उरले. लोक घरा उरले म्हणून आमची मागणी आशिल्ली एटलिस्ट तो पिरियड जो आशिल्लो त्या पिरियडाची ती लोकांक बिलां माफ करची म्हणून. ती पसून सरकारान आमची मागणी आयकली ना. आणि एका वटेन लोकांचे काम धंदे केले. आतां धरून सांगले जो शीत जेवतालो तेका तो पेजेर पावलो. अशी ही एका सरकारी जबाबदार आसा. कित्याक इतके जेन्ना तुमी प्रायम मिनिस्टर रिलीफ फंडांतल्यान तुमकां जेन्ना इतके लाख कोटी जेन्ना तुमचे कडेन आयले ते पयशे लोकां खातीर खर्च करपाक जाय आशिल्ले. व्हडले व्हडले उद्योगपतींनी लाख कोटी डोनेट केले, टाटान दिले, बाकीचे इतर सेलिब्रिटींनी दिले, खूब हजारो करोड हे आयले, रिलीफ फंड आयलो. शेवटी परिस्थिती अशी आयली की नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर रिलीफ फंड आरटीआय ते हेतूंतल्यान भायर काडून उडोवचो पडलो. पयलीं कोणूय प्रायम मिनिस्टर रिलीफ फंड आरटीआय अंडर मागू शकतालो की खंयचो फंड कितको आयलो, खंय युटिलायज जालो, कितें केलो. ह्या लोकांनी चोरपाक लागून तो प्रायम मिनिस्टर रिलीफ फंड
आरटीआयतल्यानूच भायर काडून उडयलो. आज जर कोणी आरटीआय घालून जर मागतलो हे पैसे खंय गेले काय म्हणून कोण आज मागूंक शकना. पयशांक अशी हे म्हणजे चोरांची वृत्ती आनी चोरपाची वृत्ती. लोकांक खरी ज्या टायमार मदत करपाक जाय आशिल्ली ह्या लोकांनी मदत केली ना. आज आमी युवकांचे उलयता, कितके हजारो आज लाखांनी लोक आज बेकार आसा. गोंयांत पळय कितें परिस्थिती आसा ती. केंद्र सरकारान सांगलें मोदीन वर्साक 2 कोटी नोकऱ्यो दितली. 6 वर्सां कंप्लीट जाली. 12 कोटी नोकऱ्यो आज पर्यंत आमच्या देशवासियांक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो. 12 कोटी नोकऱ्यो. 12 कोटी नोकऱ्यो सोडा, कितकेशे कोटी नोकऱ्यो गेल्यो. गोंयांत आमी पळयता की प्रत्येक इलेक्शन आयलें की 10,000 नोकऱ्यांचे ते फार मारता. 10,000 नोकऱ्यो. आतां झेडपी इलेक्शन जालें, झेडपी इलेक्शनाक सांगलें 10,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो. म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन जालें, म्युन्सिपाल्टी एरिया वचप थंय सांगप 10,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो. पूण प्रत्यक्षान ते इतके फटींगपणां करता. आज जर तांकां कोणा विचारत की बाबा बजेटान तुमचें प्रोविजन आहा 10,000 नोकऱ्यां खातीर, कित्याक जेन्ना बजेट करता ह्या बजेटान हें सगळें घालचें पडटा. ह्या वर्सा कितक्यो नोकऱ्यो दितल्यो, खंय कितक्यो इन्फ्रास्ट्रक्चराक कितको खर्च करताले, हें सगळें बजेटान येवपाक जाय. आज हांव तुमकां सांगता आमचें दुर्दैव, आमचें गोंय सरकार चलता आमच्या कॅझिनोचेर. कॅझिनोच्यान जो आमकां रेव्हेन्यू येता, जो टॅक्स येता, तेजेर आमी आज सगळे गव्हर्मेंट सर्वंटां आज पगार घालता. आनी हो पसून पगार आज घालपाची आज परिस्थिती ना. रीण काढून सण करता म्हणलें तुमी. प्रत्येक म्हयन्याक 200 कोटी रीण. प्रत्येक म्हयन्याक 200 कोटी रीण. आमचे 26,000 करोडांचे रीण पावलां गोंय सरकाराचेर. सो इतके रीण काडून म्हळ्यार तांकां म्हाका दिसता तांकांय आतां तें कळून चुकलां की फुडलो सरकार काय आमचो येवपाना. हें रीण काडून दवरुया, हें मागीर ते फुडल्या सरकाराक कितें आसा तें घालया म्हणून फोडान. कित्याक रिपेमेंट काय तेंची कॅपेसिटी ना. 300 कोटी केंद्राच्यान आमकां आयिल्ले 60 इयर्स सेलिब्रेशनाक 300 कोटी. कितके लोक हांगा कोविडान मेले तांकां कांयच ना. पूर आयलो पयर तांकांय अजून पर्यंत तेंच्या हातार काय पडूं ना. शेवटी त्यांच्या मंत्र्याकूच विश्वजीत राणा स्टेटमेंट करचो पडलो. गव्हर्मेंट सर्वंट ऑफिसर आयले तेन्ना की बाबा तुमी चला, आपलें कितें आसा तें आपूण मॅनेज करतात, तुमचे कडल्यान काय हेल्पाची आपल्याक गरज ना. सो हे समज 300 कोटी समज आमी फंड जर आमी एड रिसीव केल्लो जाल्यार खरें म्हणल्यार हें आमच्या गोंयकारा खातीर यूज करपाक जाय आशिल्लें. पॅन्डेमिकान दिवपाक जाय आशिल्लें. फ्लड जेन्ना पूर आयला ते पूरग्रस्तांक ती मदत थंय पावपाक जाय आशिल्ली. पूण ह्या पसून कांय सांग केल्लें ना. भुरगे बेकार, शिकून बेकार आसा. 10,000 नोकऱ्यो म्हणटात ती एक व्हडली फट जावन आसा सरकाराची. आनी प्रत्येक फावट युवक हेका बळी पडलेलो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा, हांव खात्रीन सांगता, हे 10,000 नोकऱ्यो केन्नाच दिवपाक पावपाना. आतां पुलीस डिपार्टमेंटान थोड्यो नोकऱ्यो काडल्या. इलेक्शन तोंडार येता म्हणल्यार इंटरव्यू बी घेवन दवरतले. कॉल लेटर कोणाक इश्यू करपाना. म्हळ्यार आशेर दवरतले भुरग्यांक की बाबा तुमकां जर जॉब जाय तुमी बीजेपी बरोबर रावचें पडटलें. मागीर थंय परत फटींगपणां करतले. नोकऱ्यो शेवटी कोणाकूच दिवपाक पावपाना. सो अशी ही सरकाराची फटींगपणां ह्या खेपेक गोंयचे जनतेन ठरयल्लें आसा. त्या ज्या पद्दतीन हो सरकार चल्ला, आज खंयचोच सेक्शन हा सोसायटीचो आज खूंय दिसना. जावं ते पेन्शनर जावं, म्हयन्याक बायलांक गृह आधार स्कीम आसा. गृह आधार 4-4, 5-5 म्हयने गृह आधार पयशे येना. आमी कितके फावट वचून थंय लढाय मारल्या वचून हांगा महिला आनी बाल विकास खात्यान तेन्ना पयशे रिलीज केल्ले आसा. 2,000 जाणटेल्यांक जे 60 वर्सां जाल्ल्यांक 2,000 रुपया येता. पॅन्डेमिकान तरी खरें तांकां खरें म्हणल्यार एडवान्सान दिवपाक जाय आशिल्ले पयशे तांकां. एक 2-3 म्हयने तुमकां एडवान्सान दवरा. थंय पसून 4-4, 5-5 म्हयने जाणटे लोकांक 60 वर्सां जाल्ल्यांक ते पसून ते पयशे रिलीज केल्ले ना तेंच्यांनी. लाडली लक्ष्मीच्यो 3-3 वर्सां पेंडींग आसा. तुमी वचून चवकशी करा. 3-3 वर्सां लाडली लक्ष्मीचे पयशे हे दिना लोकांक, भुरग्यांक. सो असो हो सरकाराचो कारभार. पूण स्वताची जी लूट आसा लोकां कडेन, जेन्ना लोकांक हेल्प करपा आनी लोकांक कितें दिवपा जेन्ना विशय येता तेन्ना हे फाटीं. आनी असो जर सरकार हो चलता स्वताच्या फायद्या खातीर आनी हेजो पसून जर लोकांक जर कांयच फायदो ना, हो सरकार जाय कित्याक? सरकार म्हणटा तो लोकां खातीर आसपाक जाय. जे आतां तुमी सांगलें, तुमी समाज कल्याण योजना करपाक जाय, लेजिस्लेशन हाडपाक जाय जेचे पसून लोकांक फायदो जातलो. आनी अशें जर हाडनासतना तुमी जर लोकांक फक्त पिळून खातले जाल्यार हे सरकारां ही कित्याक आसप आनी जाय कित्याक असली सरकारां? आनी ओवरऑल जर बीजेपीची कारकीर्द पळयत, बीजेपी केन्नाच रूल करपाक आयलें ना. रूल म्हणटा ते काँग्रेसीनूच केले जाय.
ज्या टायमार बारीकांतलो बारीक मनीस खूश आशिल्लो, बारीकाचे बारीक मनशाचे पोट चलताले आनी केन्नाच तो रडूना, अशें काँग्रेस बीजेपी ऑपोजिशनान बरें आसा, ते बॉब मारपाक केस्तांव करपाक तांकां बरें मेळटा. पूण खरें रूल करप हें गोंयांत काँग्रेसीन. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या पद्दतीन जें कितें चल्लां हें फुडलें सरकार जातलें, हें काँग्रेस सरकारूच जातलें गोंयांत. बाकीचे ही अळमी आतां जी वयर सरल्या ही सरकार करपाक पावपाना. ही अळम्यांक हें प्लांट केल्ली आसा. मतां फोडपाक जे सेक्युलर वोट्स आसा हे डिवायड करपाक ह्यो बी टीम सी टीम जशे बीजेपीन केल्ल्यो आसा तेजे पासून तुमकां शातूर रावचें पडटलें. कित्याक हे जे कोण आसा हे केन्ना एक सीट पासून तांचो निवडून येवपाना, नांवां घेना खूब आसा. पूण गव्हर्मेंट जर एक्च्युअल जर कोण फूल मेजॉरिटीन फॉर्म करपाक शकलो जाल्यार ते फक्त आनी फक्त काँग्रेस पार्टीच करूंक शकता. सो तेजे पासून हे अळम्या पासून ही जी आतां वयर सरल्या हेजे पासून सावध रावपाची गरज आसा. दुसरें जें सांगलें भुमिपुत्र, आतां तुमी बील हाडलें. भूमिपुत्राचे अर्थ कितें? भूमिपुत्र, भूमी इज लँड, पुत्र इज सन ऑफ द सॉयल. सो हे लेजिस्लेशन जेन्ना तुमी हाडटा, बील हाडटा, मागीर कोणाच्या फायद्या तुमी हें बील हाडला? आनी खरेंच तुवें जो विशय मांडलो, आज केस्तांवां चालू आहा. कित्याक ह्या बिलान क्लॅरिटी कांयच ना की कितें आसतलें. बाबा कोण म्हणटा की आपल्या घरान भाड्याक रावता जाल्यार तेका तें घर तेज्या नांवार जातलें. सरकार सांगता ते लायट उदक तेज्या नांवार आसपाक जाय. अशें करून अनेक हें घुसपागोंदळ इतको चल्ला. पूण एक बरें जालें की हाडटाच गोंयकारांनी असो हेजेर विरोध दाखयलो की ह्या सरकाराक पयलीं म्हणल्यार नांव चेंज करचें पडलें, दुसरें म्हणल्यार बील फाटीं घेवचें पडलें. आतां परत ते विधानसभेन प्लेस करपाचें आसा. आनी हे आमी ह्या विशया वयल्यान आमच्या अध्यक्षान बरें सांगलां की सांखळे मतदारसंघान जो प्रमोद सावंता खातीर आमी एक पयर ताका सद्बुद्धी दिवची म्हणून ताका आमी एक सांखळे आमी एक रॅली काडली, एक प्रोटेस्ट केल्लो की हेका सद्बुद्धी यात्रा म्हणून, की हेका सद्बुद्धी दिवची. कित्याक पयर तेणें जो रेपा बाबतींत जो स्टेटमेंट केल्लो, बाणावलेक जो रेप जाल्लो आनी रेपा बाबतींत तेणें जें वक्तव्य केल्लें की हे अशें पेरंट्स रिस्पॉन्सिबल आसा, पेरंट्सांनी हें करपाक जाय, नो डावट. पूण हांव म्हणटा तूं सरकार ह्या लोकांक समज जर प्रोटेक्शन दिवपाक शकना, भुरग्यांनी म्हणटा तो भायर सरपाक जायना रातचें, हे म्हणटा पेरंट्स रिस्पॉन्सिबल आसा. पेरंट्स जर रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार पुलीस कितें करता? सेफ्टी इतकी आसपाक जाय की खंयचोय मनीस खंयच्याय टायमार, जावं तो चली जावं तो चलो, भुरगो जावं जाणटो जावं कोणूय जावं, तो खंयच्याय टायमार बेधडकपणे तो भायर बिंदासपणे तो ताका वचपाक मेळपाक जाय. आनी ताका सेक्युरिटी दिवपाचें काम सरकाराचें आसा. आनी तूं जर विधानसभेन जर असली वक्तव्य करपाक लागलो की हेका पेरंट्स रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून, जाल्यार तुजें काम कितें? पुलीस कित्याक जाय? हें पुलिसांचें काम आशिल्लें. जर पुलिसांचें पेट्रोलिंग समज जर बिचांचेर बरे भशेन आशिल्लें, एक भंय आशिल्लो लोकां मदीं किंवा क्रिमिनल्सां मदीं की बाबा आपणें ही क्रायम करपाक जायना, खंय तरी पुलिसांचो भंय आशिल्लो, जाल्यार ही गोश्ट घडची नाशिल्ली. हें ना म्हणूनच ही क्रायम ही घडली. कोविडा बाबतींत कर्फ्यू तुमी हाडलो, इम्प्लिमेंटेशन कांयच ना कर्फ्यूचें, इम्प्लिमेंटेशन झिरो. तो म्हणटा पुलिसांनी पळोवपाक जाय. सरकारूच जेन्ना डळमळीत आसा, सरकारूच जेन्ना एक स्ट्रॉंग जेन्ना स्टँड घेवपाक पावलो ना, तेन्ना पुलीस कितें एक्ट करतले? कर्फ्यू बाबतींत पसून खरें म्हणल्यार गोंयांत पसून हें पॅन्डेमीक जेन्ना आयिल्लें पळय, पॅन्डेमिकाक जर समज फर्स्ट एका म्हयन्याक समज 15 दीस पसून जर सारकें स्ट्रिक्ट लॉकडावन केल्लें, ही आज गोंयकारांची रिपाळी येवची नाशिल्ली. हेंकां हेजे ते मायनीच्यो थंय ट्रिपी चलता, ट्रिपी हेका मारपाक मुख्यमंत्र्याक आमच्या थंय एम्पिटींग तेजे थंय शिपमेंट जाता. हे बाकीचे इतर धंदे आसा, ह्या धंद्याक लागून हे लॉकडावन केलें ना आनी हे गोंयकारांक सफर जावचें पडलें. फर्स्ट लॉकडावना टायमारूय वास्को लॉकडावन करचें म्हणून फर्स्ट वेवान मागणी जाल्ली मोठी. कावन्सिलर आमदार पसून रस्त्यार आयलो की वास्को लॉकडावन करा, कित्याक कोविड थंयच्यान स्टार्ट जाल्लो. गव्हर्मेंटान लॉकडावन केलें ना कित्याक थंय तेंचें मायनींग चलतालें, अदानीचे थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी येताल्यो, शिपमेंट येतालो. सो तेका लागून ते लॉकडावन करपाक पावलें ना आनी अख्ख्या गोंयकारांक सफर जावचें पडलें. सेम वे आतां हें रिपीट जाल्लें आसा. सांगपाचो मुद्दो की आमी जेन्ना ती सद्बुद्धी यात्रा काडली, हेका बरी बुद्ध दिवची म्हणून,
काँग्रेसच्या विरोधात हजारांनी कार्यकर्ते थंय ताणें एकठांय केले की आपले शक्ती प्रदर्शन केले बीजेपीचे. पण आज हांव सांगूंक सोदतां आनी अध्यक्ष गिरीश चोडणकरांनी डिक्लेअर केल्लें आसा की हे भुमिपुत्रा वयल्यान जर हो सरकार आनी खास करून मुख्यमंत्री जर इतको ठाम आसा की आपूण हें बील फाटीं घेवचो ना, जाल्यार हांव आज सांगता की आमी ज्या पद्दतीन अध्यक्षान सांगलां की 10,000 लोक मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघानूच आमी मोर्चा काडटले वा आमी काडटले म्हणल्यार काडटले आणि खंयच्याच परिस्थितीन हे बील आमी विधानसभेन ताका ते पास जावपाक दिवपाक ना. कित्याक प्रत्येक फावट हेंच्यांनी फाटल्या दारांतल्यान ही सगळी बिलां हाडल्या. मागीर डेमोक्रेसी मारून उडयल्या, खून केला डेमोक्रेसीचो. जे खरें म्हणल्यार एक हेल्दी डेमोक्रेसी आसता तेजेर चर्चा जावपाक जाय. खंयचें समज बील हाडटा विरोधकांक स्कोप दिवपाक जाय तेजेर डिस्कशन करपाक. खंयचे तरी अकस्मात ते बील प्लेस करता आनी तुमी ते पास करून घेता. फार्म लॉजाचेर तुमी उलयले, फार्म लॉज केंद्रान जे 3 शेतकऱ्यां विशीं जे कायदे पास जाल्या हे अशीच ही बिलां हाडली. आज कितके म्हयने जाले त्या शेतकरी थंय प्रोटेस्ट करता. ही आज गोंयकारांचेर वेळ येतल्यान म्हाका खात्री आसा की गोंयकार समर्थ आसा हे असले सरकार लोकशाहीचो खून करून जे आज सरकार चलता फटींगपणाचे बुनयादीचेर हे घडलेले सरकार आमदार चोरून व्हरून ह्या खेपेक लोक हांकां बुद्धी शिकयतले म्हणल्यार शिकयतले हे 100%. हांव चड टायम घेना. हांव परत एकदां सगळे आमचे जे युवा काँग्रेसची सगळी टीम हांगा आमचे मदीं आसा. यश पचरेकार आयला, अक्षय कांबळे आयला आनी बाकीचे इतर हांगा आमचे पदाधिकारी आयल्या. हांव तुमचे सगळ्यांचे परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच रोशनाचे जे आमचे आतां न्यू हांगा कमिटी यूथ काँग्रेस फॉर्म जावपाची आसा ते आज आमचे कडेन ते लिस्ट जे आसा कमिटीचे लिस्ट ते आज आमचे कडेन दितले आनी आमी जाता तितके बेगीन आमी ताका मान्यता दिवन आमी ते अप्रुवल घेतले. परत एक सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू वेरी मच. आमचे मदीं आनी एक यूथ येयल्ले आसा यश कोचरेकर ते डिस्ट्रिक्टाचे आसा. तांकां सांगता एक 2 उतरां सांग. लेट पावले मातशें. आयज आमी हांगा श्री जमल्या आमची शिवोलीम ब्लॉकाची कमिटी काडपाक. आयज लास्ट टायम आमी हांगाच मिटींग घेतली तेन्ना खूब आमचे हांगा भुरगे खूब कमी आशिल्ले. तेन्ना हांवें सांगलेलें की अशेंच आमी एक 1 बाय 1 ग्रोथ सांगलें. आयज खरेंच बरें दिसता की आयज खूब भुरगे हांगा जॉयन जाल्ले आसा यूथ काँग्रेसीक. आनी अशेंच म्हाजें अशेंच म्हणणें आसा की अशेंच खूब जाण आमी काँग्रेसीन जॉयन जावंक जाय. कित्याक काँग्रेस सदांच लोकांच्या बऱ्याक काम करता. काँग्रेस पार्टी जी आसा सदांच गरीब मनशाक बऱ्याक काम करता, ताका हेल्पफूल आसता. आनी बीजेपी जी पार्टी आसा ती सारकी गरिबांच्या अगेन्स्ट वावुरता. गरिबां आनीक कोणाक घालपाचें काम हें बीजेपी कार्य करता. काँग्रेसीचे कितेंय स्टेप आसता पळय ते सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन काम करपाचें आसता. बट बीजेपी तशें मात्तूय ना. बीजेपी सारके गरिबांक कशें आनीक त्रास जाता आनी मोठ्या मनशां तेंचे जे 2 जाण आसा अडानी आनी अंबानी तांकां कशें वयर काडप हेंच चिंतप आसता. आनी आयज तुमकां आनी आजूय सांगूंक सोदता की हे फावटी आमी शिवोलीम यूथ काँग्रेस जी आसा शिवोलीम ब्लॉक काँग्रेस ही सदांच अशीच वयर सरोन आनी पावरफूल जावन ह्या फावटी शिवोलीम काँग्रेसूच आमकां जाय अशें आमी निवडून हाडूंकूच जाय. सगळे आमी वांगडाच रावन युनिटी जावन कोणूय कितें आसूं तो बट आमी काँग्रेसूच ह्या फावटी निवडून हाडूंक जाय इतलें सांगूं. आमचे शिवोली मतदारसंघान 6 पंचायती आसात. हे 6 पंचायतींसून आमी सगळे प्रत्येक पंचायतीन वचून नांवां काडलां आसा. तितूनचे 4 वायस प्रेसिडेंट जातले, 8 जनरल सेक्रेटरी जातले आनी बाकी सगळे मेंबर जातले. आयज हांव ते लिस्ट आमचे विवेकाक सबमीट करता ते हायर ऑथॉरिटी म्हणटा प्रेसिडेंटा कडल्यान ते मागीर अप्रूव करतले आनी ते हे जातले. हांव मागता आमचे शांभवी चोडणकराक वोट ऑफ थँक्स दिवचे.